आज त्याचे नॅशनल गेम्साच्या संदर्भात प्रिपरेशन सुरू आसा आणि ह्या संदर्भात तुमकां पयलू जर तुम्ही आयिल्ले आशिल्ले जाल्यार हांगा एक सिंथेटीक ट्रॅक आशिल्लो आणि त्याची जवळ गेली फाटल्या 10-12 वर्सां पयलू तो लेआउट केल्लो आशिल्लो आणि आज ताजी जी थिकनेस जी आशिल्ली ती एज पर द स्पेसिफिकेशन जी आसा ती खूब रिड्यूस जाल्ली आशिल्ली, कमी जाल्ली आशिल्ली आणि म्हणूनच नवो हो सिंथेटीक ट्रॅक आज आमी करपाचे हातान घेतिल्लो आसा. पयलो सगळो जो बिटुमन जो आशिल्लो तो सगळो आमी JCPचे दांत लावून तो टोटल आमी काडिल्लो आशिल्लो, क्लीन केल्लो आशिल्लो. नंतर आज आमी बिटुमेन ताजेर आमी आज कार्पेट घातिल्लो आसात आणि हेजे नंतर तेका वेरियस प्रोसेसांस आमकां भितर वयचे पडटात आणि नंतर 15 mm जो सिंथेटीक ट्रॅक हेजेर आमी ले करतले आणि हे जे आसा तो इंटरनॅशनल स्टँडर्डा प्रमाणे हो ट्रॅक आमी करपाक चलयलो आसात. ताका इल्युमिनेशन आसात, लायटिंगूय थोड्योश्यो येतल्यो आणि असोच तरेचो ट्रॅक आमचो पेडे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर येतलो. दॅट इज अ प्रॅक्टीस वेन्यू आणि दीस इज द कॉम्पिटिशन वेन्यू. अशे तरेचे प्रत्येक जो आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्याचें रिनोवेशन आणि बाकी सगळें काम सुरू आसा. हे काम आमकां बिफोर रेन कंप्लीट जावं. आमी टार्गेट आशिल्लो की 15 तारीख मेळून आमचो हो कंप्लीट जातलो. म्हाका दिसता आमी सारक्या रायट ट्रॅकाचेर आसात. आउटडोअर ज्यो फॅसिलिटी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो बिफोर मे ऑर बिफोर एज आय ऑलरेडी मेन्शन बाय 15th जून पूर्ण करपाचें आमचो मानस आणि आमचो तयारी आसा. आणि इंडोर जे आसा ते पेंटिंग बाकी सगळ्यो काही गोष्टी आसात त्यो बाय सप्टेंबर म्हळ्यार सगळ्यो काही गोष्टी आणि ऑक्टोबर हो आमचो कुलिंग पिरियड आसतलो आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमची सध्याची तयारी आज सुरू आसा. हय आता येतलो तेजेर ताका फॉर्म्स आसा, ताका लेयर्स आसात. तो आमी पयलू जो तांबडो जो लेयर जो आशिल्लो ताका सिंथेटीक आमी लेयर म्हणटात तो आमी काडिल्लो आसा टोटल. आणि नॉर्मली एज पर द स्टँडर्ड इंटरनॅशनल स्टँडर्डा प्रमाणे आमकां 12 to 15 mm त्याची ती सिंथेटीक आमकां तो हे जाय पडटा. आता आमी टोटल 15 mm सिंथेटीक चो लेयर जो आसा तो ह्या बिटुमेनाचेर आमी घालतले आणि इट वील बी टोटली कॉम्पॅक्ट. जसो पयलो जो आशिल्लो ताका मार्किंग ब्रिकिंग सगळें जावन हो सगळो बाय मे एंड म्हळ्यार सगळं रेडी जातलो. मेन काम आमचें कशें आसा, मेन काम आमचें फक्त सिंथेटीक ले, कारण ताका वच जाय पडटा, ताजो टेम्परेचर आमकां टेस्ट चेक करचो पडटा. दुसरे दीस आमकां 48 अवर्सा भितर ताका ऑब्जर्वेशनाक आमकां दवरचें पडटा. फाल्यां ताका वॅक्यूम तयार जालो तो वॅक्यूम तयार जावपाक जायना. असो डिफरंट असो प्रोसिजर आसता आणि तो प्रोसिजर ताका एक स्पेसिफीक एजन्सी आसता ते करणारे आणि त्या लोकांनीच त्यो काही गोष्टी ताका स्पेशलायज्ड एजन्सी आसता त्योच एजन्सीनी ह्यो काही गोष्टी सिंथेटीक ट्रॅकाचें काम हातान घेतिल्लें आसा. खंयचो बाकीचे सगळे स्टेडियम हांवें आत्तां तुमकां म्हणिल्लें आसा न्ही की सगळे अशे तरेचे सगळ्या स्टेडियमाचेर काम सुरू आसा आणि वी आर डॅम कॉन्फिडंट दॅट बाय जून 15 जे आउटडोअर जे कितें आसा ते सगळें आमी पूर्ण करतले आणि इंडोर करपा खातीर आमचे कडेन जुलय आसा, ऑगस्ट आसा. त्या संदर्भात सगळे काही गोष्टी फक्त एकूच आमचो मेजर विषय असतो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचो. तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जे फ्लोरिंग जे आसा ते आमकां रिमूव करपाक जाय. पण आय हॅव प्लॅन्ड इन दॅट व्हेरी डिफरंट वे. कारण कित्याक सांग श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचो फ्लोर जो आसा तो प्रत्येक इव्हेंट जातात, बाकी कितें खेळ मारतात, तातूंतल्यान भितर कितें ऑप्शन आहा काय कितें होय आमी सोदून काडपाचो ते टेक्निकलिटी टीम हाडून हांवूय थंय काल पर्सनली उबो आशिल्लो. 1-2 दिसांनी निर्णय घेतले. बट एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वील बी कंप्लिटेड बाय जून एंड ऑर एक्सटेरियर जे आसा. आणि कितें पयलूच आमी इंटेरियर जर आतां जर केलें जाल्यार ते परत मेळ जावपाक शकता म्हणून तो आमी स्पेसिफीक टायम दवरलेलो आसा आणि वी विल सी दॅट बाय सप्टेंबर एंड म्हळ्यार हे भितरलें जें सगळें कितें रंगरंगोटी आसा ते सगळे काही गोष्टी सर पूण लोगोरूय बीन आहा पळय आमचे गोल स्टेट प्लेयर करता फूल इट इज अ स्टेट कितले सध्या आमचे बजेटरी ऑलरेडी अलोकेशन हे जाल्लें आसा की 25 crores फॉर दीस नॅशनल गेम्स. सर पूण इन्क्लुडींग आमगेले सगळे हे काही गोष्टी ग्राउंडा खातीर इतले हे ना. दीस इज टोटली रिकरिंग. जो नॅशनल गेम्सा खातीर जो फंड जो आसा तो आसा. ग्राउंड म्हणजे इन्क्लुडींग सगळे रिकरिंग इव्हेंट सगळे प्राइज हे ते बाकी सगळे काही गोष्टी 225. जो इव्हेंट जातलो पळय लोगोरी आसतले ते खंय खेळप जातले खंयच्या ग्राउंडार ते लिस्ट अजून येवपाचें आसा बाय मे एंड म्हणजे बाय एटलिस्ट मे 20th म्हळ्यार आतां फाल्यां परत टेक्निकल टीम आमचे 7 अदर डिसिप्लिन्साचे आता ऑलमोस्ट 15 डिसिप्लिनाचे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा.
आणि बरेचश्यो ज्यो स्पोर्ट्स डिसिप्लीन जे आसा पळय न्ही एका ग्राउंडार फॉर एक्झाम्पल हांगा ह्या ग्राउंडाचेर म्हाका 3 स्पोर्ट्स जावपाचे आसात श्यामाप्रसादा मुखर्जीक 3 स्पोर्ट्स जातले नांवां हांव तुका मागीर सांगता वन्स इट इज आउट वेन इट इज टेक्निकली इन्स्पेक्टेड बाय द टेक्निकल टीम देन आय एल गोइंग टू डिस्क्लोज इट जेन्ना न्हवरो माळ घालता आनी व्हंकल माळ घालता पळय न्ही तेन्नाच ताचें लग्न लागता बरोबर न्ही जे दिसा ओपनिंग सेरेमनी जातली त्या वेळाचेर 100% काम पूर्ण आसतलें हे खंयच्याय गोष्टी कडेन आसूं इट इज नॉट एक खंयचो आमी प्रकार सुंदर घेतलो जाल्यार अश्योच काही गोष्टी Sir, असतात आता- पर्सेंटेजा विशयी तुम्ही जे विचारता पळय न्ही शेवट वन थिंग वी हॅव टू ऑलवेज कीप इट इन माइंड येस गोवा इज ऑल सेट गो रेडी फॉर द 37 नॅशनल गेम इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर 26, 25 or 24 डेट स्पेसिफाय करता टिल 10th of November 2023 कसले एम्बेसेडर फुटबॉल कशें आसा दॅट इज अ डिफरंट इश्यू वॉट यू आर आस्किंग कशें आसा आणि ही इज अर्जुना एवॉर्डी आणि ही हॅज प्लेड अ फुटबॉल आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान तागेल्यो बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आज तांणी लॉरल्स गोंया खातीर हाडिल्ले आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ताजे ते ज्यो काही गोष्टी तांणी त्या खेळा खातीर जो दिल्लो आसा त्याचोच अनुशंगान ताका एज द एम्बेसेडर ताची नियुक्ती केली